गाडीचे आता एक काढला बाहेर बसू नका म्हणून आणि बाहेर बसवा ना ते आता भितर बसवपाक आता सगळे लोकांना सगळ्या काढून बसाय आता बघा एकट्या लावून भितर कोण येणार काय आणि त्याचे बॉडी पुढे जाऊन त्यांनी तरी ना आमच्या कसं घरा वयता काय कितें बसता कार लोक घेऊन आम्ही गिरायक घालतले म्हणून आता लोक भितर येऊन पळय म्हणून तेका वेपार ज्या रस्त्यारूच जाय आता हांव भितर बसलो म्हाका एकट्याला कोण गिरायक भितर कोण येना हांव डिस्कस करता की सगळ्या लोकांना हाडून भितर बसयले म्हणजे बाजारात जे विक्रेते बसता तांकां सगळ्यांक हाडचे बसयता जाल्यार सगळ्यांक हीच कडी पयलीं बसलेले भितर बी तर आमी पयलीं बसले पण तेन्ना गिरायक कोणूच नासलें लॉस जालें खूब लॉस जाला आतां म्हणून आमी पयलीं फाटल्या दिसांनी आमी मॅडम विचारून सुद्दां आमी भायर बसला मॅडमूय सांगलें की भायर बसा म्हणून गिरायक जायना आमी भायर बसा म्हणून आता कितें सांगलां तुमकां आतां आमी काल येवन आमकां आतां भितर सांगता की भायर शक्य लावना सांग वतात बसा आतां हे आतां सामान नाल आहा तें वताक पडटा न्ही भायर कशें बसपाचें वता जमचें ना बसपाचें ना सारकें न्हू कितें हांव हांगा जर आतां आमकां सोदीक लागली न्हू भितर लॉस जालें 1.5 लाख भितर कोण येना भितर कोणूच भितर वचना कोण वचना भितर लोक कोण कितें देवाच्यान सांगता खरें सांगता रे बाबा विचार वयर वचपाचें वयर चडपाचें सांगून आमकां 3 वर्सां दिवचलच्या बाजारात बसपी विक्रेत्यांमधले कांय विक्रेते व्यवसाय करताना अम्ब्रेला लायतात. ह्यो अम्ब्रेला बाजारात आडमेळ ठरता. येरादारीकूय ताचो त्रास जाता. ह्या अम्ब्रेला लावन व्यवसाय करपी विक्रेत्या आड पालिके कडेन कागाळ आयले उपरांत पालिकेन ह्या विक्रेत्यांक सक्त ताकीद दिल्ली आसा. जर वताक बसपाक जायना जाल्यार भौशीक गणपती पुजतात त्या मंडपात बसून व्यवसाय करात अशी ताकीद पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या विक्रेत्यांक दिल्या. पालिकेच्या ह्या भुमिकेक लागून विक्रेत्यांमदीं खवदळ पडला. गणपती पूजन मंडपात बसले जाल्यार गिरायक जायना अशें तांचें म्हणणें आसा. जर गणपती पूजन मंडपात बसपाक जाय जाल्यार सगळ्याच विक्रेत्यांक ह्या मंडपात हाडून बसायात अशेंय कांय विक्रेत्यांनी चे म्हणणें आसा. आतां हे विशीं पालिका कितें निर्णय घेता तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.